आम्ही असाच सध्या तेमवाडा मुर्जे दर्यादेगेर आणि ह्या दर्यादेगेर येवपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार फाटल्या 4 दिसां पयलीं हांगासर सागरी कासव येवन 99 तांतयां घातलेली आणि काल राती 9:30 हांगासरच बिचार येवन एका सागरी कासवान 135 तांतयां घातलेली आसा आणि ही तांतयां सुरक्षीत दवरपाचें काम राना खात्याचे जे कर्मचारी आसात त्या कर्मचाऱ्यांनी काम आपले चोख बंदोबस्तात केल्ले आसा। जेन्ना एखाद्या वेळी सागरी कासव अशे दर्यार तांतयां घालतात त्या वेळार हे आमचे कर्मचारी असतात ते 24 तास पहारो दवरतात। ते मागीर ती खड्ड्यांतली अंडी काडटा आणि ती सुरक्षीत दवरपा खातीर हांगासर हाडून दवरतात। आज जर आमी स्थिती पळयली जाल्यार सध्या दर्याचे उदक वाडत आसा, पातळी वाडत आसा आणि ज्या वेळार जोरगत आसता तेव्हा भरती येता व्हडा प्रमाणात। भरती आयल्या उपरांत हांगा आतां जी आमकां लाकडी कुंपण दिसता त्या कुंपणा पर्यंत उदक येता आणि जर आता भविष्यात हांगासर जर तांतयां तशीच साणून दवरली खड्ड्यान घालून आणि जर उदक आयले जाल्यार ती तांतयां पिड्ड्यार जावपाची शक्यताय आसा आणि भीती व्यक्त करता। त्या खातीर राना खात्याचे कर्मचारी ह्या वयर तेमाचे जे वाळूचे तेम आसा थंयसर जागो साफ सफाई करता आणि भविष्यात हांगासर अंडी सुरक्षीत दवरच्या पेक्षा वयल्या वाटेन ती अंडी सुरक्षीत दवरपाचें काम सुरू जाल्लें आसा। आता हंगामान 2 सागरी कासवांनी तांतयां घातलेले। पयलीं जेन्ना 2 दिसां पयलीं आयिल्ली तेन्ना 99 तांतयां घातलेली आणि आता 135 तांतयां घातलेली आसा। आणि हाच्या पयलीं हांगासर गेल्या वर्षी 206 सागरी कासवांनी तांतयां घालून एक नवो विक्रम केल्लो आसा। एका वाटेन ध्वनी प्रदूषणाचो मारो सुरू आसा पण त्या ध्वनी प्रदूषणाच्या मारो सहन करीत लेगीत सागरी कासव हांगा येवन अंडी घालीत असतात आणि सरकारान आता हांगासर एक कायमस्वरूपी अभ्यास केंद्र उभारपाची गरज आसा। सागरी कासव केन्ना येता, कशी अंडी घालता, मागीर त्या अंड्यांतल्यान कितल्या दिसांनी पिलां भायर पडटा आणि ती पिलां कशी सोडली वता हाची माहिती पुराय हांगा अभ्यास केंद्रान उपलब्ध जावपाक जाय आणि तशा तरेन सरकारान आपलो येवजण आखून कार्य करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।